वास्को सडा महामार्गार मुरगांव किल्ल्याचे फातर पडिल्ल्यान येरादारीक आडखळ जाता. रस्त्यार पडिल्ले फातर काडपाक कोणूच तयार ना. गटारांतली माती काडून उडयल्या फुटपाथांचेर. पळयात सुरेंद्र मडकयकाराचो रिपोर्ट. वास्कोच्यान सडा वचणारो हो नॅशनल हायवे 17B ह्या रस्त्याक लागूनच आसा मुरगांव किल्ल्याची भिंत. मुरगांव किल्ल्याची भिंतीक हांगसर भिंत कोसळलेली आसा. कोसळोन आतां जवळ जवळ 1 वर्स जालें जाल्यार भिंत तिका कोणूच साफ सफाई करपाची कोणूच पळयना. आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट म्हणटा आमचें काम न्हू, म्युनिसिपालिटी म्हणटा आमचें काम न्हू, आनी नॅशनल हायवे म्हणटा आमचें काम न्हू. जाल्यार एक साफ सफाई कोणें करप हो प्रश्न आतां उरलेलो आसा. नॅशनल हायवे 17B वास्को टू सडा येणारो हो मार्ग आसा. त्याच्या कुशीक हे गटर आहा ते तुंबलेले आसा. ते नॅशनल हायवेचे वर्कर्स हांगसर साफ करता. पूण साफ करून ती माती सगळी काडटा आनी फुटपाथाचेर दवरता. फुटपाथाचेर दवरून ती कोण वर्काचें काम केल्लें जाल्यार नॅशनल हायवेचो JE सांगता की आमी अशी माती एकदां व्हरून पडयली जाल्यार आमकां पुलिसांनी तालांव दिले म्हणून ते म्हणटा की आमी माती काडून व्हरना. माती आमी काडून थंयच दवरता, म्युनिसिपालिटी व्हरतली. पूण आतां जवळ जवळ 5-6 दीस जाले ही माती तशीच पडलेली आसा आनी येणाऱ्या जाणाऱ्यांक त्रासदायक आसा. वास्कोच्यान स्टुडंट ह्या खातीर सुरेंद्र मडकयकर. पणजे कांपालावेलो सर्गेस्त चंद्रावती पार्सेकार T20 क्रिकेट टुर्नामेंट गेरान जिखलो. गेरान पयली बॅटिंग केली आनी PG वॉरियर्साक बऱ्यापैकी टार्गेट दिलें. वॉरियर्साक जिखपाक 24 रन कमी पडले. बऱ्यापैकी बॅटिंग केली म्हूण सचिन कुरपासकार मॅन ऑफ द फायनल थारलो. सागर सावंत मॅन ऑफ द टुर्नामेंट थारलो. खांडोळेच्या यूथ स्पोर्ट्स क्लबान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. ही तांची 4थी सर्त. डिप्टी सरपंच बेतकी खंडोला और प्रेसिडेंट यूथ खंडोला very congratulations Gera Youth for winning this tournament and big smile on the face of Naresh Parsekar, the captain of Gera Youth. डॉन बॉस्कोन आयतारा जाल्ल्या आर्ट फेस्टाक भुरग्यांनी बरीच गर्दी केली. पोगोवेलो भुरग्यांचो आवडटो आनी फामाद रॉब मेडन ह्या आर्ट फेस्टान तशिल्लो भुरग्यां खातीर खाशेलें आकर्शण. मॅड सिरिजांतल्यो कितल्योश्योच गजाली मेडनान भुरग्यांक थंय सांगल्यो. मेडनाच्यो हो भुरग्यां बरोबर संवाद शूट केल्या आमच्या प्रज्योत पेडणेकारान. पळयात माणकुल्या भुरग्यांच्या आवडट्या रॉब मेडना बरोबर माणकुल्या भुरग्यांचो संवाद. Presenting it to you guys in a really simple sort of fashion. But for me, everything is sort of inspirational. When I travel, even when I come to Goa, and that's why I come here a lot. Because I can go sit at the beach and sketch. I carry a journal, especially with all the time. And I draw a lot. You know, I draw people, I draw things, I draw buildings, objects, everything. And there's so much art around you that you can always get. Even on the show, if you notice, we do a lot of recycling. And the material that I use available to you in your household, it's plastic bottles, cover caps, water caps, boxes, you know, so everything is around you. You just need to get it smart.
smart and innovative about it, and you can take out of it. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान ह्या खबराचेर हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.